नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब इंटरेस्टिंग आसा. सगळे जाण वाट पळयतात वॅक्सिनाची. केन्ना येतलें, केन्ना येतलें. आनी सगळ्यांत प्रॉमिसिंग जे रिजल्ट्स आयल्यात ते ऑक्सफर्डाच्या वॅक्सिनाचे. ह्या ऑक्सफर्डाच्या वॅक्सिनाक एक गोंयचें कनेक्शन आसा. आनी अशें कनेक्शन आसा जें आयकतकीर आमकां सगळ्यांक अभिमान दिसतलो. आमचे गोंयचे पूत डॉक्टर विक्रम तळावलीकर is one of the volunteers who has enrolled himself in this vaccine trial. आणि जे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आयल्यात ते प्रॉमिसिंग म्हळ्यार नक्की सामान्य मनशाच्या भाशे भितर कितें आनी आमी कितली आशा दवरपाक शकतात हाजेर आमी आयची मुलाखत करतात. बट जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मेडिसीन म्हणटा तो विशय येता आनी आय एम कम्प्लिटली हँडिकॅप्ड. So once again, Dr. Oscar Ribello is joining me as my co-anchor and saving me from lot of troubles. आणि खूप अभ्यास जो कॉलेजी आसतना सुद्दां केलो ना तितलो म्हाका आज करचो पडटा आशिल्लो. सो दोतोर आसा म्हणटकीर तो म्हाका करचो पडना. सो डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो थँक्स अ लॉट. अँड हांव सुरवात विक्रम बाब तुमकां एकच विचारता की जो सगळ्यांच्या तकल्या भितर प्रश्न आसता तो वेर हाऊ डीड यू गेट एनरोल्ड आनी कशी आसता ट्रायल म्हळ्यार? पयले फावटी सगळ्या गोंयकारांक मायमोगाचो नमस्कार आणि तुमकां तशेंच डॉक्टर रिबेलोंक थँक्यू कित्याक म्हाका हे चॅनल दिलें टू थँक्यू. मेन म्हणजे ट्रायल जेन्ना अनाउन्स जाली रोखडी जाली कोरोना व्हायरस हांगा हिट जालो UK खुबशे डेथ्स जाले आनी जे सिच्युएशन आतां गोंयान किंवा इंडियेन जाता तें अदमास मार्च एप्रील म्हणल्यार UK खूब वायट आशिल्लें. त्या टायमार जेन्ना ट्रायल अनाउन्स जाली तेन्ना तांणी ठरयलें की हें वॅक्सिन जाता तितले बेगीन जावपा जाय. नॉर्मली वॅक्सिनाक 5 वर्सां लागता 10 वर्सां लागता पूण हें जाता तितले 5-6 म्हयन्यां भितर करपाक जाय. आनी तेन्ना तांणी कॉल आवट केलो की जर हें वॅक्सिन येतलें जाल्यार वी नीड इनफ व्हॉलंटियर्स. आमकां इतले मनीस जाय कमीत कमी म्हणल्यार 10,000 तेकून सो दॅट आमी हें वॅक्सिन दिवन पळोवंक शकता की हातूंतल्यान प्रोटेक्शन किंवा इम्युनिटी मेळटा काय ना. आणि तितलेच मनीस जाय टू फायंड आउट की ते सेफ आसा काय ना. सायड इफेक्ट जातले कितें प्रॉब्लेम्स जातले जाल्यार इनफ नंबर आसपा जाय. आनी रिसर्च स्टडी ओनली कॅन टेक प्लेस जाता जाल्यार तुका पार्टिसिपंट आसा मनीस आसा जाल्यारूच ते जावंक शकता. सो इट वॉज लायक अ कॉल आउट ऑफ हेल्प म्हणटा तशें टू से जाता तितले मनीस येवन करा व्हॉलंटियर कारण आतां हें जायना जाल्यार बेगीनच्या बेगीन वॅक्सिन तयार जावचें ना. दॅट वॉज द मोटिवेशन. सो त्या टायमार ट्रायलाक नांव दिलें आनी फॉर्च्युनेटली योगायोगान म्हज्या हॉस्पिटलान ती ट्रायल जाताली सो ताका लागून चान्स पडलो घेवपाक. आतां ट्रायल जाता कितें ट्रायलीचे आसा 2 तरेचे आसा. सो ते कंपेर करता की ज्या लोकांक हे कोरोना व्हायरस न्यू वॅक्सिन मेळटलें वर्सीस जे लोक जांकां कोरोना व्हायरस नाशिल्ले वॅक्सिन मेळटलें ते वॅक्सिन दुसरे टायपचे आसा ते मेनिंजायटीस वॅक्सिन आसा. आनी कंपॅरिजन जातलें की सपोज एक 5,000 लोकांक कोरोना व्हायरस वॅक्सिन दिला आनी 5,000 जाणांक जर दुसरे कसले टायप वॅक्सिन दिला जाल्यार दोन्ही मनशांनी कितले जाणांक इन्फेक्शन जाता कितले जाणांक सिव्हियर रोग जाता कितले जाणांक कॉम्प्लिकेशन जाता आनी सायड इफेक्ट जाता ताजेर बेजिसार कळटलें की हें वॅक्सिन चलता काय ना. सो ट्रायलान एकदां भाग घेतकच पयलीं तुजे टेस्टी आसता तुजे जनरल हेल्थ चॅक आसता ब्लड प्रेशर BMI बाकीचे सगळे तुजे ब्लड पॅरामिटर्स चॅक करता. मागीर तुका एक 2 विकांनी वॅक्सिन दिता आनी ताजे नंतर एवरी 2 वीक्स ऑर एवरी मंथ तुजे चॅकअप्स जाता तुजे ब्लड काडटा पळोवपाक की एंटीबॉडी तयार जाता काय ना. एवरी वीक म्हाका स्वॉब काडून दिवचे पडटा सो दॅट पळोवपाक की म्हाका आतां इन्फेक्शन जालां काय ना. बिसायड्स दॅट जनरल चॅक्स आसता BMI सायड इफेक्ट्स एक क्वेश्चनेर आसता भरपाची की म्हाका कितें दिसलें कितें एक्सपिरियन्स जालें. हे चॅक्स सगळे ऑलमोस्ट अंटील 1 इयर चलू शकता. सध्या तरी ते 6 म्हयने आसा बट अंटील 1 इयर चलू शकता. आनी बाय द टायम हांव ह्या ट्रायलीन आसा तो म्हणसर म्हाका बाकीची सगळी प्रिकॉशनां घेवची पडटली. सो पेशंटा कडेन उलयतना म्हाका PPE मास्क घालून हें घालून सो दॅट तांचे कडल्यान म्हाका आनी म्हजे कडल्यान तांकां होपफुली जावपा जायना जस्ट लायक नॉर्मल बाकीचे लोक करतले. Dr. Oscar. Vikram, hi. Hi. Good morning, your time, I think. Yes, sang maka, Vikram. It's a wonderful thing to be a volunteer in such a landmark trial because it is the first one that's really come out with such fantastic results. The only sliver of hope we've had in these very, very gloomy times.
हांव फक्त तुका हें विचारपाक सोदतां की are they taking patients who've already had coronavirus, or are they taking just absolutely coronavirus naive patients? You have to first show that you don't have coronavirus by means of a swab, and then you're enrolled in the trial. How is that? So this trial is only enrolling people who are completely naive. So कोणाकूच इन्फेक्शन जाल्ले ना. So जेन्ना तू एनरोल जाता तेन्ना वन तुझे ब्लड काडून एंटीबॉडीज आसा ते पळयता. आणि रायट फ्रॉम द टाइम यू हॅव सेड येस एवरी वीकली स्वॉप्स जाता. सो एनी टाइम मदी विंडो उरपा जायना जंय तुका तो इन्फेक्शन जाला आणि एक्सिडेंटली तुका मागीर ते वॅक्सीन दिला. सो तांकां डिफरन्शिएट करपाक कळची ना. सो दीस आर कंप्लीटली नाइव पेशंट्स. नो इन्फेक्शन. आतां शॉट मेळटलो आणि 6 म्हयन्यांनी कितें जाता तें पळोवपाचें. आणि 6 म्हयन्यांनी कितें जाता तें पळोवपाचें म्हणल्यार तुमकां डेली एक लॉग दवरचो पडटा की तुमकां कितें कितें प्रॉब्लेम जालो, कितें सायड इफेक्ट जाले, किंवा the main thing I want to know is if by chance you are a doctor, there must be lots of doctors जे काम करतात पळय ते हॉस्पिटलान किंवा वॉर्डान काम करतात पळय. समज तांकां आतां तुका वॅक्सीन समज तुका कोरोना व्हायरस जालो 2 म्हयन्याक, what is the protocol that is being followed in case you get infected by coronavirus? Do you continue in the trial and they monitor you, or what is the exactly is? म्हाका सिम्पटम जाले किंवा म्हाका जर कोरोना व्हायरस जालो जाल्यार तांची हॉटलायन आसता. सो पयले फार तांकां फोन करपाचो आनी सांगपाचो की म्हाका सिम्पटम जाल्या. दे विल टेस्ट यू. तुजे स्वॉप्स वतले, तुजे ब्लड वतले, आनी जर तुका कळ्ळें की ना तुका इन्फेक्ट जालो जाल्यार दॅट विल बी इट. बिकॉज तांकां तो आउटकम मेळटलो की डिस्पायट वॅक्सिनेशन तुका इन्फेक्शन जाला. ताजे नंतर जस्ट लायक आतां यू हॅव टू कीप फिलिंग इन लॉग. तुमी म्हणटा तशें इलेक्ट्रॉनिक डायरी म्हूण आसता. सो इलेक्ट्रॉनिक डायरीज यू हॅव टू कीप फिलिंग इन एवरी डे. म्हाका कितें नवे सिम्पटम जाला, कितें दिसता ते फील करीत रावचें पडटा. सो इफ दे पिकअप की म्हाका इन्फेक्शन जाला, इट विल बी एन आउटकम विच दे विल रेकॉर्ड, बट कंटिन्यू मॉनिटरींग मी. कित्याक सद्या म्हाका आनी वॅक्सीन डोसीस ना. सो इंटरवेन्शन सोंपलें. So all they will monitor is जर म्हाका इन्फेक्शन जाता काय ना ते. So at the moment it's just the one shot that you're given and you're not given any further shots after that, right? आणि ना. आणि काय ना. Okay. दुसरे विचारपाक सोदतालो हांव विक्रम की what is the age group that you have taken to get enrolled in the trial? Are the elderly taken in? Are the young taken in? Are the vulnerable taken in? Comorbid condition? कशें म्हणून तुमकां ट्रायलान घेतले? So सध्या ट्रायल फोकसेस ऑन ओनली अबाउट 18 to 55. So 18 वर्सां ते 55 वर्सां. आणि दे आर इन्क्लुडिंग एनीबडी नॉट विथ सिव्हियर कोमॉर्बिडिटी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एनीबडी हू इज रिजनेबली हेल्दी, जाका लायफ थ्रेटनिंग किंवा सामके सिव्हियर कंडिशन्स ना आणि डे टू डे फंक्शनिंग वेल कंट्रोल्ड मेडिकल इश्यूज आसा. ओनली दोज पीपल आर बींग टेकन एज व्हॉलंटियर. सो हेल्दी निरोगी मनीस म्हणटा तशें. आय थिंक the next stage will be then if they prove zale safe म्हणून जाल्यार it will be trying in the vulnerable population. विक्रम बाब एकच गजाल विचारची दिसता म्हाका की जनरली म्हणटात आमी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 म्हणटात. तुम्ही जेन्ना हे पळयता इन which stage are you आणि ह्यो स्टेजीस कशी असतात फॉर जनरल पब्लिक अंडरस्टँडिंग? So usually phase 1 trial म्हणजे सामकी पयली स्टेज वेर थोडेशे लोक मे बी 10 लोक 20 लोक जे सामके हेल्दी निरोगी मनीस असता जांकां हे इन्फेक्शन ना तांकां वॅक्सीन दितले. बिकॉज कितें जर मेजर इश्यू जाता, कितें सायड इफेक्ट जाता जाल्यार कमींतल्या कमी लोकांक कळपाक जाय. ही स्टेज तेन्नाच येता जेन्ना एनिमल स्टडीज कंप्लीट जाले. सो जनावरांनी सेफ म्हूण कळ्ळां, इफेक्टीव म्हूण कळ्ळां जाल्यार फेज 1 वतले. फेज 1 जर सक्सेसफूल जाली जाल्यार फेज 2 वतली, जातून तुजे नंबर्स वाडटा. सो 100 लोकांक ट्राय करता. बिकॉज आता कॉन्फिडन्स असता की चड करून वॅक्सीन चलता आणि सेफ आसा. आणि स्टेज 3 इज फायनल, जी आता हांव घेतला पार्ट ती स्टेज 3, जातून थाउजंड्स ऑफ लोक म्हणजे कमीत कमी 10,000 लोक तरी एम आसा. आणि हातून दिस इज लायक कम्युनिटी. हे लोकांक भायर तांच्या डे टू डे वर्कान दिल्ले वॅक्सीन, नॉट इन अ ट्रायल लॅबॉरेटरी एज सच. सो हाजो एम असो आसा की जो मनीस जो काम करता डे टू डे वता ताच्या कामाक ताका वॅक्सीन दिवन पळोवप की ताका कितें इफेक्ट येता काय ना. सो स्टेज 1, 2 आता पयर रिझल्ट जाले ते स्टेज 1, 2 चे. फेज 3 ट्रायल आता चालू आसा. सो होपफुली ताचे रिझल्ट अराउंड ऑक्टोबर नोव्हेंबर येतले. दॅट विल बी द की डेटा. बिकॉज अजुनूय बी जरी आमी सक्सेसफूल आसा म्हणलें, वॅक्सीन विल ओनली बी सक्सेसफूल जेन्ना ते फेज 3 क्लियर करतले. दॅट इज द रियल टेस्ट. विक्रम तुका फक्त विचारपाक सोदतालो हांव कित्याक हांगा आमच्या देशान म्हळ्यार तुजोच देश तूं खंय आसा, सो आमच्या देशान
एक व्हडलीशी मोठीशी ट्रायल सुरू जाल्या कोवॅक्सिन. दिस इज बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गोंयांतूय एक सेंटर आयला वॅक्सिन ट्रायल करपाक आणि दिस इज अ गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रायल एज इट वर. You know, how safe do you think it is for people to enroll in this trial? Should people have a little bit of trepidation ना कितें जाय कितें ना जाय, भिवपाची गरज आसा ह्या ट्रायलान भितर सरपाक, तुका कितें सायड इफेक्ट जाल्ले बाकीच्या लोकांक, you know, your 10,000 people who have enrolled in the trial, were there severe side effects, were there serious side effects? How safe and how confident are you that people should volunteer for the trial, because this is something that will be required in Goa and in the rest of the country? So I think I'm assuming की जे कितें वॅक्सिन काढला किंवा खंय ट्रायल जावपा आसा ते सेफ आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल कोण करता ताजेर आसा. जर ती रिलायबल आसा इन्स्टिट्यूशन, जर ते कोण वॅक्सिन काडटा ते रिलायबल स्टँडर्ड्स आसात आणि अमकेच सेफ्टी स्टँडर्ड्स करून जर ते तयार केला जाल्यार डेफिनेटली जाता तितल्या लोकांनी पार्टिसिपेट करपा जाय. ह्या पर्टिक्युलर वॅक्सिन ऑक्सफर्ड वॅक्सिनाचे सायड इफेक्ट चड कांय नाशिल्ले. सो अबाउट आय थिंक 60-70% लोकांक दितकच पयलो शॉट मात जोर आयिल्ल्या भशेन, फ्लू आयिल्ल्या भशेन सिम्पटम जाले. एका दिसा पुरतो जोर, ते पॅरासिटामॉल घेवन गेलो किंवा मातशी थंडी जाल्ल्या भशेन, मातशे गिडिनेस गुवळ आयिल्ल्या भशेन, एका दिसा पुरते आशिल्ले आनी व्हेरी व्हेरी मायल्ड आशिल्ले. सो कोणाकूच सिवियर सायड इफेक्ट जावंक ना, विच इज वाय दॅट्स एनकरेजिंग, दॅट इज अ गुड थिंग. थिओरेटिकली फुडें कितें जातलें 6 म्हयन्यांनी, एका वर्सान, पेपरार खूब गोष्टी बरयल्ल्यो आसता, गिलेनबरी सिंड्रोम आनी हें आनी तें, पूण प्रॅक्टिकल रियालिटीन तूं पळयतलो जाल्यार खंयचेच मेडिसीन सेफ ना. सो इन दॅट सॉर्ट ऑफ रियालिटी वॅक्सिन इज व्हेरी सेफ. जाता तितल्या लोकांनी पार्टिसिपेट करपा जाय. पूण बिगेस्ट कॅविएट इज जे कोण ती ट्रायल करता दॅट हॅज टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट. तातूंत कांयच गडबड आसूंक जायना. भंय दिसता म्हणजे केन्ना केन्ना ट्रायल्स रश जातात आनी ताजे फाटल्यान इनफ केअर घेवन इनफ हें केल्ली नासता. तशा गडबडीन रश केल्ली ट्रायल जाल्यार यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. पण एज फार एज कमिंग फ्रॉम अ सेफ सोर्स जाल्यार डेफिनेटली सगळ्यांनी जाता तितले सायन्साक मदत करपा जाय. Absolutely, because हे जे रिझल्ट आयले काल, where the B cell immunity and specifically the T cell immunity was so impressive, that is just in the phase 1 and phase 2 volunteers. Am I right? They've still not analyzed the data of the phase 3 volunteers, which includes. बरोबर. सो हे सामके प्रिलिमिनरी आसा. दीज आर इन हंड्रेड्स ऑफ पीपल. एक 100 लोकांनी तांणी पळयला की दोन्ही अँटीबॉडी जाता आणि ते स्पेसिफिक टी सेल जे किल करतात तेय जाता, विच इज गुड, बिकॉज नाल्यार युजली वन ऑर दी अदर जाता. सो दोन्ही जाता म्हणटकच बरें आसा. पण अगेन दिस इज इन हंड्रेड्स ऑफ पीपल. आता ऍक्च्युली 10,000 कितें जाता ते कळटक फायनल कळटलें. विक्रम, आता हे 100 पेशंट आशिल्ले पळय ते, दिस इज अक्रॉस द बोर्ड सगळ्यांक टी सेल इम्युनिटी जाली, ऑर इट वॉज जस्ट अक्रॉस द बोर्ड? अक्रॉस द बोर्ड. सो सगळ्यांक दोन्ही काइंड ऑफ इम्युनिटी स्टिम्युलेट जाली आणि अ प्रपोर्शन अबाउट आय थिंक 10 ते 20 लोकांक 2 डोसेस दिल्ले एज अ ट्रायल. बाकीच्यांक एक दिल्लो, पण एक थोड्याच लोकांक 2 डोस दिल्ले पळोवपाक कितें जाता ते. तांकां आनी स्ट्रॉंग इम्यून रिस्पॉन्स जालो. सो मे बी वेन द वॅक्सिन कम्स आउट, maybe they might suggest 2 dose. प्रमोद, फक्त आमच्या दर्शकांक मातशें की बी सेल इम्युनिटी आणि टी सेल इम्युनिटी कितें पळय. बी सेल इम्युनिटी इज व्हेरी क्विक इम्युनिटी, तो युजली फक्त थोड्या वेळाक उरता. टी सेल इम्युनिटी इज समथिंग दॅट द बॉडी लर्न्स, अँड सो देयरफॉर टी सेल इम्युनिटी खूब तेंपाक म्हणल्यार 6 म्हयने, 1 वर्स, अँड होपफुली लायफ लॉंग द इम्यून सेल्स recognize the virus always, and every time the virus comes, it fights the virus and kills the virus. So the biggest takeaway from the Oxford trial, at least whatever the data is coming, that's the most heartening news amidst this entire goddamn pandemic, is the T cell immune response. T cell immune response म्हणल्यार खूप तेंपाक आमची immunity will be able to fight this virus, and that is very, very important once we open the economy, and so therefore you don't keep getting these outbreaks again and again and again. So that is really one thing that we have to cling on to. For once, science seems to be winning over God. Absolutely. बरोबर सर, बरोबर. तर एक दादा तुम्ही म्हणटा की स्टेज 3 आता सगळ्याचे तकले आसतले, कित्याक जेन्ना तुम्ही इतली बरी बरी गजाली सांगतात तेन्ना सगळ्याचो प्रश्न आसतलो की आमकां केन्ना मेळटलें काय म्हण. आता आमकां केन्ना मेळटलें इज आय थिंक अल्टिमेटली प्रत्येक मनशाची लास्टाक घुवन फिरून ते थंयच पावता. सो नाव वॉट इज द प्रोसेस? जेन्ना आमी स्टेज 3 म्हणटात, यू सेड की रिझल्ट्स वील कम आउट इन ऑक्टोबर, नोव्हेंबर. सो आता हाजो उपरांतचो प्रोसेस कितें?
कारण तुम्ही सांगता आयकतकीर दिसता की फाल्यांच वच्चे आनी म्हज्या हातां भितर पडची म्हूण वॅक्सीन, बट देन द रियलिटी इज रियलिटी. सो वॉट इज दॅट प्रोसेस? आय होप इट वूड वर्क दॅट वे. होपफुली सगळ्यांक मेळटा आशिल्लें. हाच्या फुडें आतां पयलीं रावचें पडटलें फेज 3 रिजल्टाक. सो होपिंग दॅट इतले बरें आयल्या फेज 1, फेज 2 रिजल्ट म्हणटकच फेज 3 होपफुली ट्रायल कंप्लीट जातली अराउंड सप्टेंबर, ऑक्टोबर. पयले डेटा एनालायज जातले आनी आमकां कळूंक लागतलें की फेज 3 कशी जाली. अज्युमिंग दॅट इज सक्सेसफूल जाता आनी तातूंत आमकां कळटा की हें वॅक्सीन खरेंच बरें आसा, जाल्यार नेक्स्ट स्टेज विल बी ट्रायंग टू मास प्रोड्यूस इट. एक्चुअली दॅट इज इवन बिगर चॅलेंज, बिकॉज वॅक्सिनाची तयार करून जातकच ते प्रोड्यूस करपाचो स्टेज आसता ताका खूब लॉजिस्टिक्स लागता, खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता, तयारी खूब आसची पडटा. आनी सध्या कोरोना व्हायरस वॅक्सीन सगळ्यांक जाय, प्रोबेबली बिलियन्स अँड बिलियन्स ऑफ लोकांक जाय. सो इश्यू आसा की इतली कॅपॅसिटी आसा काय ना. इंडस्ट्रीक विचारले जाल्यार ते म्हणटा इतली कॅपॅसिटी इतले शॉर्ट स्पेसान सध्या तरी ना, बट दे आर वर्किंग हार्ड. ते खूब प्रयत्न करता सो दॅट द मोमेंट से ऑक्टोबर नोव्हेंबरान कळ्ळें की हें वॅक्सीन मास प्रोडक्शनाक तयार आसा, जाल्यार दे वील पूट देअर बेस्ट एफर्ट सो दॅट जितले जाता तितले डोजीस करूंक मेळटले. And that can be even small things. For example, ती ग्लास वायल्स करपा जाय, तितले ताका ते सेफ्टी आनी प्युरिटी स्टँडर्ड्स आसपा जाय. ते साद्यो गोश्टी सुद्दां एन्श्योर करप ताका खूब पयशे आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता. सो रियलिस्टिक जर पळयत जाल्यार मे बी द फर्स्ट वॅक्सिन्स आयली जाल्यार सुद्दां विल बी आनी मोस्ट ऑफ द रियल वॅक्सिन्स विल कम नेक्स्ट इयर. तुम्ही म्हणटा इवन ऑक्सफर्ड, व्हॉट इज द बॉलपार्क डेटलाइन यू आर पुटिंग? केन्ना मेरेन? November. I'm not saying mass or kind of a thing, but at least it will start coming in the market for general population. What is the deadline? October to December मध्ये जातले चड करून. Okay. Yeah, Dr. Oscar. You also feel so that India logistically is prepared for such kind of a major task? दिसता तुमका? हय, बिकॉज इंडियन वॅक्सीन प्रोडक्शन एनीवे खूब जाता ऑलरेडी. ऑफकोर्स डिमांड खूब आसा फॉर दीस पर्टिक्युलर इन्फेक्शनान सगळ्यांकूच जाय तें आनी बिलियन्स ऑफ पॉप्युलेशन आसा. सो डिमांड डेफिनेटली चड आसा आनी एवरीबडी वील हॅव टू वर्क हार्डर. चड आनी चड इन्वेस्ट करचें पडटलें आनी वाडोवची पडटली कॅपॅसिटी. बट एज आय सेड, इंडिया हॅज ऑलरेडी हॅड एक्सपिरियन्स बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉप्युलेशन. तांकां खबर आसा, प्रोसेस आसा इन प्लेस. जस्ट मोर कमिटमेंट आनी गव्हर्मेंट कमिटमेंट हॅज टू बी टू हेल्प देम एज मच एज दे कॅन. बाकीचे एजेंडा कुशीन दवरून इट शूड बी helping economy for corona and getting the vaccine there. ह्या दोन गोष्टीचेर सामके जर फुल दिलें, डॉक्टर्स एंड सायंटिस्टांक जर फुल बॅकिंग दीत ह्या टायमार, जाल्यार दॅट शूड बी द प्रायोरिटी. दॅट्स सामकें क्रुशियल. आनी वॅक्सीन आयलें म्हणून ते पयलीं कोणाक मेळपा जाय? पयलीं सामके वल्नरेबल, 70 वयर कोण आसा, मॉर्बिड कोण आसा, डॉक्टर्स, नर्सीस, जे कोण हॉस्पिटलान क्लीन करता, साफ करता, एवरीबडी हू इज एक्सपोज, तांकां पयलीं. बाकीचे जनरल पॉप्युलेशन किंवा VIP, येस दे आर इम्पॉर्टंट, ना न्ही, सगळ्यांक वॅक्सीन मेळपा जाय, पण ते मागीर. पयलीं हॅज टू बी द की वर्कर्स आनी जे कोण वल्नरेबल आसा तांकां प्रायोरिटी. First in the line for the vaccine should be people who can die because of coronavirus, highly risk for die, and high risk for getting the virus, which is the doctors, the paramedical staff, the sanitation workers, the cops, the police, this journalists, Pramodakui Julia vaccine. Thanks a lot. Pramod field ताज्या reporter this is the advantage of having doctors as your friend. I know. Pramod is safe in his bubble of the studio, पण ताज्या reporter दा सांगू तांकां वॅक्सीन सामके. बट एक मुद्दा म्हाका विचारचें दिसता की आमी आतां सध्या गोंया भितर जी परिस्थिती पळयतात, वी स्टील फील दॅट वी आर पीकिंग, अवर केसीस आर रायझिंग. तुमी UK ह्या फेजींतल्यान ऑलरेडी गेल्यात. what are your major tips for गोंयकार्स की सध्या आमी ज्या परिस्थिती भितर आसात, कारण तुम्ही त्या फेजींतल्यान गेले, आज खंय तरी एक प्रोलॉंग लॉकडाऊन जालो, तातूंतल्यान भायर सरतात. तर आज आमची खातीर टिप्स कितें की ह्या टायमार प्रत्येकान कशें जगचें? आय थिंक टू बी ऑनेस्ट, आय एम सरप्राइज. गोंयकार एक्चुअली खूब बरें करतात, इवन मोर दॅन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. मोर इम्पॉर्टंट एक्चुअली इज दॅट हांव जाणा लॉकडावन इज नॉट इजी. सो हांगा जेन्ना मार्च, एप्रील, मे जाले तेन्ना आमकांय खूब त्रास जाले. पण आय थिंक जे थोडे लोक जे आयकना, गव्हर्मेंटाचो एडवायस आयकना, भायर सरतात, मास्कां घालिनात, केअर फ्री वागतात, तांकां म्हजो एकूच उलो की हें तुमचे खातीर तुमी करनात, पण
जे लोक वल्नरेबल आसा, जे लोक मरूंक शकता, जे लोकांक ह्या इन्फेक्शनाचो खरो धोको आसा, तांचे खातीर प्लीज फॉलो द एडवायस. घाला मास्क, कांयच जायना, त्रास जाता पण घाला. 2 मीटर, 1 मीटर दवरूंक जाय दवरा. जेन्ना लॉकडावन जाता तेन्ना रावा घरा. अँड दीज आर सिंपल थिंग्स, व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉलो. कुस्तार जाता थोडे दीस जातकच, पण दॅट इज द ओनली वे एट द मोमेंट. तो लॉकडावन जोपर्यंत वॅक्सिन येना, जोपर्यंत हो व्हायरस वचना, आनी इट मे टेक इयर्स, हें आतां सोंपना. मे बी इयर एंड, मे बी आनी 2, 3, 4 वर्सां हो व्हायरस उरतलो, वॅक्सिन येवन सुद्दां उरतलो. तेन्ना ह्यो थोड्योश्यो प्रिकॉशन्स आतां पार्ट ऑफ नॉर्म घेवचेच पडटले. आनी यू हॅव टू टेक केअर. आनी एक्चुअली लोक फुडें येवन करतात लॉकडावन. करतात. न्यूज पळयता तेन्ना म्हाका दिसता की लोकांनीच फुडें येवन केलो लॉकडावन, बरें दिसता पळोवपाक, रादर दॅन वेटिंग फॉर गव्हर्नमेंट टू देन इंटरव्हीन. दॅट इज गुड. सो तुमीच घेया तुमचे डिसिजन घेया, रावा घरान, फर्म रावा थोडेशे म्हयने, आनी बाय द टायम वॅक्सिन येवंक लागतकच थोडीशी पॉझिटिव्हिटी येतली आनी इल्ले इल्ले करून हो व्हायरस वतलो. तो म्हणसर कॅर घेवपाक जाय. ज्याचो काळ आसा आणीक ज्या तरेन दोतोर काम करतात, म्हाका दिसता तुमी किंवा दोतोर ऑस्करान वेन यू गॉट इन टू दीस प्रोफेशन, तुमी घडये चिंतलें नासतलें की असोय काळ येतलो आनी इतलो काळ येतलो. सो एज अ डॉक्टर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, हाव हॅज दीस चेंज्ड यू? मॅसिव्ह चेंज, बिकॉज तुम्ही म्हणले तशें कोणाकूच खबर नाशिल्लें की कोरोना व्हायरस येतलो आनी आज आमी अशें बसून हे उलयतले म्हणून. इट टूक द वर्ल्ड बाय सरप्रायज. हे फक्त पिक्चर आनी हॉलिवूड मुव्हीजांनी पळयताले, पण इट केम एज अ रियालिटी. ऑफकोर्स इट हॅज चेंज्ड बिकॉज समहाव लोकांक कळ्ळें की नेचर इज सुप्रीम. यू कॅनॉट चॅलेंज नेचर बियॉन्ड अ सर्टन पॉयंट. लोकांक शिस्त आसपाक जाय हें थोडेशें रियलायज जालें. बिकॉज टेकन फॉर ग्रांटेड जातालें की आपल्याक कांय जावचें ना, तशें ना. लोकांक लायनी उबो रावपाक शिकले. करेक्ट, सारकें बरोबर आसा. मेडिसिन वायज आय थिंक आमकां मोर चॅलेंजीस कशें अशें जेन्ना जाता, पब्लीक हेल्थ इमर्जन्सी जाता तेन्ना कितें वांटो घेवचो पडटा. फॉर एक्झाम्पल आमकां रिडिप्लॉयमेंट जालो, आमकां दुसरी फिल्डां कवर करची पडली, सो दॅट आमचे थोडेशे कॉलिग्स इंटेन्सिव्ह केअरान हेल्प करताले. तशेंच इन मेडिकल सेक्टर हेल्थ जेन्ना अशी इमर्जन्सी जाता तेन्ना हॉस्पिटलांनी कशें तयार रावपाक जाय, कितें जावपाक शकता, कशी प्रकारची एक रेडीनेस आसपाक जाय. आनी आतां कन्सल्टेशन्स, फॉर एक्झाम्पल आमी आतां खुबशे ऑनलायन व्हिडिओ कन्सल्टेशन्स करता, तपासपाचे, हे करपाचे स्टायल्स चेंज जाल्यो. सो खुबशे लर्निंग जालें. डेफिनेटली मेडिसिन हॅज इवॉल्व्ड. आमी टेलिमेडिसिन म्हणटा तशें ताका चड वाव आयलो. आनी होपफुली ते आनी इवॉल्व जायत वतले, बट फॉर गुड. खुबश्यो बऱ्यो प्रॅक्टिसीस येतल्यो आनी तातूंतल्यान खुबशे शिकप जातलें. विशयाचेर तुमचे कडेन उलयता न्ही, म्हाका हांव इंटरव्यू हांगा सोंपयतां, बट जितले जाण हो इंटरव्यू पळयतले ते भरपूर पिकार जाले आसतले की हांव आनी कित्याक उलयनाका म्हणून. पण म्हजो वेळ सारको सोंपला आनी तुमी सांगतात आनी अनुभव सांगतात आनी ह्यो सगळ्यो गजाली इतले बरे तरेन सामान्य मनशाक कळटल्यो अश्यो विस्कटावन सांगतात. आय थिंक म्हाका दिसता पयली फावट गोंयकाराक बऱ्योच गजाली सारक्यो समजतल्यो. आनी तरी आसतना तुमकां आयकतना तुमी उलयता तेन्ना आयकत रावचें दिसता. तरी आसतना म्हाका थांबचें पडटा वेळ सोंपला म्हण. सो थँक्स अ लॉट. वेळ काडलो, थंयच्यान उलयले आमचे कडेन, गोंयकारा कडेन उलयले आनी गोंयकार जेन्ना थंयच्यान असो गोंयकारा कडेन उलयता तेन्ना इल्लें चड बरें दिसता मनांतल्यान. सो थँक्स अ लॉट डॉक्टर ऑस्कर फॉर सेविंग मी वन्स अगेन फ्रॉम गेटिंग एम्बरेस्ड ऑन टीव्ही and handling the most crucial questions of this interview. So thanks a lot for being a very, very good, generous, gracious co-anchor of mine. आणि इतल्याचेर थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.